बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळीं जेजूचे सीस जाल्या आनी सीस कशें दर एका क्रिस्ती भावार्थाय कशी जेजूक परगोटूंक आमी राजी आसा. आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगोटूंक आमकां सगल्यांक खुशी आसा. ही परगोटणी न्हूच वोटांनी पूण आमच्या काळजांत तावन करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. सिनायची बागेवन कातारीन अशें म्हणटा, बी हू गॉड मेंट यू टू बी एंड यू वील सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. म्हणजे देवाचे येवजणे प्रमाणे तुजें जिवीत जिये आनी आख्या संवसारान तुमी गोवाय जातल्यात. हीच चिंतना मनान धरून आयच्या समोरणेक आमी असो विशय विचून काडला. म्हजे सवे रिगून रावात, क्रिस्त म्हूण म्हाका परगोटात. जेजूक आमी रिगून रावता तेन्ना आमचें जिवीत, आमची उतरां आनी आमचो स्वभाव एक गोवाय जाता. तर हे मिसाचे बेटेन वांटो घेतना जेजूक आमी सदांच रिगून रावूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान ताका परगोटूंक हे मिसाचे बेटेन आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावत फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवा फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सुम्या जेजू, तूं जावन आसा कोरी दाखवेल. आमी तोगात तसली फळां दिवंक तूं आमकां आपल्याक रिगून रावंक उलो करताय. पूण आमी संवसारी वस्तूक रिगून रावल्या. तुजे सरशिल्ली आमी पयस गेल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, तुवें आमकां विचून काडल्या आनी तूं क्रिस्त म्हूण परगोटूंक आमकां पाठवल्या. पूण आमी तुजे गोवाय जावंक फाटीं रावल्या. आमचो भावार्थ आमी लिपून दवरला आनी तुजे खालजीदार शीस जावंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, आमी तुजे सवे अविश्वासी जाल्या, तरी पूण तूं आमचें सवे सदांच विस्वाशी. तुजो मोग आमच्या उतरां आनी कोन्नांतल्यान परजळूंक तूं आमकां आपयता. पूण आमी कितें सोत मानता तें जिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Moima deva kusur Anishanti Paryamucha Mucha Sosari Sarvesvara Deva Sakisharaya Sarvorita Deva Baba Amituka Bhaganta Amitusi Stuti Kota Amituka Maskar Kota Amituka Moima Gita Tuja Kor Moima Bapasa Amituka Devasa Somya
कापुत्र तू संसाराचे बापाच्या आमचे मागून घेस तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे काहून की त्या पवित्रात्मा साकाती तेला बापाचे मोने जेजू Cristo eklos tomi प्रार्थुया आमची जण एकल्याची मागणे वेळार गुडास करुया. सर्वेस्परा देवा जे भारत्यांक एका मोनाचें आनी एका काळजाचें करताय तूं फर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी तूं भासायताय ताची आशा धरूंक जे परजेक फाव कर. अशें अतीर संवसारांत जियेतना जंय खरो संतोश आसा थंय आमचीं काळजां तीर करून दवरूंक आमकां निर्मी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासनाक. तांचे भुजार दाविदाच्या गोरणाची चावी घालतलो. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. शेबनाक राजमालाच्या कारभार्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे जुटे वेलो हांव तुका निकलोंक वेता, तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उदोंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा इलायकिमाक हिल्कियाच्या पुताक आपयतलो. तुजे राजकी वस्त्र ताका घालतलो, तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी तांचे आदी करतलो. जेरुजाल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या गोराण्याचो तो बापूय जातलो. तांचे भुजार दाविदाच्या गोराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच दामचो ना, तो दांपीत जाल्यार कोणूच उगडोचो ना. कोणटी कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायाच्या गोराण्याक तो एक मोहिमेचे शिनवासन जातलो. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रोचणेक सोडूं नाका. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुजे हातांचे रोचणेक सोडूं नाका. म्हणुया, तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुजे हातांचे रोचणेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतले परतून आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता, तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार सासणागी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुजे हातांचे रोचणेक सोडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी,
कोटा परस व्हरते तुजें नांव आनी तुवें दिलें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घट केलें म्हाका धीरान बोलोय जबाब तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सोर्वेस परा तुज्या हातांचे रोचणेक सोडू नाका सगळ्या वंशरे सोर्वेस्पोर तोरी तो कालत्यांक पळयता पूण गोरवान बोलोल्यांक तो ओळखून पयस दवरता तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सासनाक बाळटा तोगता तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय आतां म्हाका सोडू नाका जबाब तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सोर्वेस परा तुजे हातांचे रोचणेक सोडू नाका From him, and through him, and to him are all things. The second reading, a reading from the letter of St. Paul to the Romans. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments, and how inscrutable his ways! For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Or who has given a gift to him that he might be repaid? For from him, and through him, and to him are all things. To him be glory forever. Amen. The word of the Lord. Kindly rise for the acclamation. Alleluia, alleluia. You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं मातवा प्रमाणे शुभ वर्तमान फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात आनी तांणी जबाब दिलो कांय जाणां स्नान जाता जुवांव कोण एलिजा दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात ताणें विचारलें तर तुमी हांव कोण म्हणटात तेन्ना सिमोन पेद्रो असो उलयलो
तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. जाप दिवन जेजू म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक मासा रोगतान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कोडप आनी हे कोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलों आनी कोणाचे दारवंडे तिचे जैत व्हरचे ना. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावं शिसांक खर आज्ञा दिली. सुमयाचें शुभ वर्तमान. Sant Francisco of Assisi. आयकलां ना आयकलां भुरग्यांदो? कितें केलें ताणें? Assisi, Sant Francisco कितें केलें? कितें केलें? संस्था घडली. खंयची संस्था ती आतां? खंयची संस्था? सेंट इग्नेशियो लॉयोला खंयची संस्था घडली? जेजुईत. सांत आफोंस लिगोर खंयची संस्था घडली? खंयची संस्था घडली सांत आफोंस लिगोर? रेडेम्टोरिस्ट मिशन प्रिचर. आनी सांत फ्रांसीस खंयची संस्था घडली? फ्रांसिस्कान संस्था घडली. ही संस्था आमच्या गोंयांत आयली केन्ना तरी? ही संस्था केन्ना तरी गोंयांत आयली? आमचे बार्देस, सालसेत आनी तिसवाडी हे 3 आमचे तालुका मेन. सालसेत जेजुईतांनी कन्वर्ट केली, जेजुईत संस्था आयली. बार्देस फ्रांसिस्कांनी कन्वर्ट केली आनी हांगासर तिसवाडी जावं डॉमिनिकान जावं आगुस्तिनियन आनी थोडे फ्रांसिस्कानूय आयले हांगासर. पूण मेन बार्देस आनी सालसेत. बार्देस फ्रांसिस्कान, सालसेत जेजुईत. आनी कसलो मोग आहलो सांत फ्रांसीस आसिसा? कसलो मोग आहलो? नेचर. तुमी तर आमचे बार्देस पळयत आनी सालसेत पळयत. बार्देसा रावपाचें सोकला झाडां मेळटात. वयर न्हू, पाद्रीक रावपाचें वयर न्हू, सोकला. आमी तर साश्ट्यो रावपाचें वयर. म्हणटूच हे संस्थेचो मनीस घडणार सांत फ्रांसीस आसिसी आपणाच्या मोतवांत रावतालो, मोनास्त्री रावतालो. एकाच ताचे बराबर दुसरे फादर रावताले. ताका ब्रादरा सांगता ब्रादर लेव ताचें नांव. आमी आयज सेर्मांव सांगुया. दीस भायर आसतलें हांव सेर्मांव सांगपाक आनी भायर सोदता. आनी पयलो वेता एक आवय धाकट्या भुरग्याक घेवन येता. फादर, हे म्हज्या भुरग्याचे आशिर्वाद घाल. आनी तो आशिर्वाद घालता ताचेर. उपरांत फुडें पावता आनी भुरगीं येतात. ताचेशी भुरगीं येतात, आमकां बेसांव दी. आनी तो बेसांव दिता. फुडें चलता एक दुर्बोड मनीस जो
बसलोलो थंयसर भिकेक बसलोलो, हांव कितें म्हूण मागता. आपूण जेवण गुणयताले तांतलें काडून ताका दिता, ता काडून ताका दिता. उपरांत फुडें वेता आनी वेता वता जायतो लोक मेवता आनी तांकां म्हणल्या भाशेन तांच्या गोराब्याचेर दुसऱ्याचे वस्तू आशिर्वाद घालता आनी सांज जाता, परतून येता. ब्रादर लियो ताच्या लागीं विचारता, फादर तुवें म्हणलें आमी शर्मा सांग वयता म्हणून. आमी शर्मा सांगलो, कोन्यांनी करून दाखयलें. जें आमी सांगता प्रीच कोता तें हांवें कोन्यांनी करून दाखयलें, कोन्यांनी करून दाखयलें. तर आयज 2 घडण्यो आमकां दिश्टी पडटात, वाचपांनी 2 घडण्यो आमकां दिश्टी पडटात. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक, झुजारी व्हडले आदले काळार जेजू येवच्या आदीं कोण व्हडले झुजारी आहले पवित्र पुस्तकांत आमकां हू वर द वॉरियर्स, फेमस वॉरियर्स कोण आहले? इस्रायल आहले. कोण आहले फेमस? आमी कोण आहले? आसिरिया. आसिरिया व्हडले झुजारी, तांकां कोणच लागून आहलो. इस्रायल जिखताले कित्याक देव जिखयतालो तांकां, देव जिखयतालो ताका. इस्रायला देव जिखयतालो, पूण ते वॉरियर न्हू. आनीक इसायासा उदेशी भयणांत बांदो देव कोडीत कोता. जेडिकियास हो पातशा आहलो ताका कोडीत कोत्ता. पळय आसिरिया तुजेर झूज मांडूंक सोदता, झूज मांडूंक सोदता तुजेर. तयार राव, कसली तयारी कर, मागणें कर आनी प्राचीत कर. देव जिखयतलो तुका. हो संदेश इसायास प्रवाद्या उदेशी देव दिता. पूण ताचो कारबारी शेबनाक, राजमालाच्या कारबाऱ्याक तो हें आयकोना. इजिप्तकारां लागीं वयता, आमकां आदार दी झुजूंक. इजिप्तकारांचो आदार घेता आनी हें करूंक लागतोच रोखडीच ताका देवाचो संदेश येता. आनी हो संदेश हांवें वाचला. तो सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे झोट्यो येयलो हांव तुका निकळावंक वेता, तुज्या जाग्यार येयलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकराक एलियामिकाक, एल्कियाच्या पुताक आपयतलो. तुजे राजवट श्वास ताका घालतलो, जो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताच्या आदीं करतलो. तर ताचें काडटा ताका, कारबारी कसो काडटा. आनी एलियामिकाक एपॉयंट करता. कित्याक एलियामीक देवाचें आयकतालो. एलियामीक पोरजेक सांगतालो आमी प्राचीत करुया, मागणें करुया, झूज आमी जिखूंक जाय. आनी तो वाटवता. आसिरिया लागीं पिड्यार जायना, वाटवता. आमकां आयज वांजेल दिश्टी पडटा. जेजूची सुमार 3 वर्सां जाल्लीं, 30 वर्सां जावन तोच तो भोंवो लागलो, त्याचें उतर परगटूंक लागलो. आनी परगटून 2 वर्सां कशीं जाल्लीं. आतां 46 वर्सां येता आनी म्हजो वावर सोंपतलो. तेन्ना इचारता, आतां सुंबराचे आपोस ताका वळखताले, इचारता तेज्या लागीं कितें तें तेणें आयकल्लें आपोसलांनी लोक कितें म्हणटा तें. आनी विचारता, लोक कितें म्हणटा? लोक म्हाका कोण सोदता? आनी ते सांगतात, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी ताणें जबाब, कांय जाणां इसनात जाता जिवाक मारलो तो परतून जिवो जावन आयला. कोण एलिजास जो सरकार गेल्लो परतून आयला. कोण जेरेमियास अशें म्हणटा. तेन्ना जेजू विचारता, तर तुमी हांव कोण म्हणटात?
तुमी हांव कोण म्हणटात तेन्ना सिमा पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, क्रिस्त मेस्साया, मेस्साया सुरवंडार, क्रिस्त देवाचो पूत. हो जाबाब जेजू कितलो बरो लागलो आनी म्हणटा हो जाबाब तुजो न्हय, म्हज्या बापान जे मनांत घातलां, म्हज्या बापान जे मनांत घातलां. आनी बिणांत बांदू तेन्नाच ताका म्हणटा जोनाच्या पुता तूं सुभागी कित्याक रोगता मासान स्वर्गास्त म्हज्या बापान तुका हें उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी हे कोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. तूं कोडप आनी हे कोडपाचेर म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. हें कोणाचे दारवंडे तेचे जैत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गा राजाच्यो चाव्यो दितलो. तुका संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गा बांदलेलें जातलें, तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गा सोडलें जातलें. म्हणल्या भाशेन तूं म्हजो सक्सेसर, हांव भायर सोतोस तूं म्हजो सक्सेसर जातलो. तूं संवसारांत कोत्ता तितलें हांव स्वर्गार मानून घेतलो. तूं संवसार करिना तितलें हांव स्वर्गार मानून घेवचो ना. ही पदवी हांव तुका दितां. राज केन्नाच सोंपचें ना, तुजें राज केन्नाच सोंपचें ना. होली फादर तुका कोत्ता हांव. तुज्या कडल्यान जायते होली फादर्स येतले, पूण तांचें राज केन्नाच सोंपचें ना. कोणाच्यानूय तें जैत व्हरूंक जावचें ना. बिणांत बांदो हें देवाचें राज जेजू परगटूंक आयलो आनी परगट्टूच शिसांक आज्ञा दिली, तुमी हो म्हजो वावर चालू दवरात. पूण एक वडिलाक मान दिवंक जाय आनी तो पाप साहेब. तूं तो पाप साहेब, पयलो पाप साहेब तूं संवसारांत कशी तें हांव वयर स्वर्गार मानून घेतो. संवसार करिना तें स्वर्गार मानून घेवचो ना. थोडी मुजरी कशी फाव जाली ताका बिणांत बांदो. कित्याक पयलो स्थान ताका बारीक पडयलो जेन्ना आंध्र ताजेशी घेवन गेलो, जेजूशी भाव ताचो एंड्रू घेवन गेलो, ताची नदर मारली आनी म्हणूंक लागलो, तुका हे फुडें सिमा म्हणचे ना, तुका पेद्रू म्हणटले. पेद्रू ही ग्रीक वर्ड, पूण केफास जेन्ना आरामाक जेजू आरामायक उलयतालो, खोडप. तुजे कोडपाचेर ही पवित्र सभा बांदतलो. आपोस्लांचेर पवित्र सभा बांदली, रोगत घातलें, रोगतान ही बुन्याद घातली आपोस्लांच्या. आनी ताचे कॉर्नर स्टोन मास होता. आदी घर बांदता आसतना कोणशाक स्ट्रॉंग फातर घालताले, तो हांव कॉर्नर स्टोन हांव. म्हणटच बिणांत बांदो पोतून आमी जबाब दिवंक फाव. देव आमच्या लागीं विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात, हांव कोण सोदतात. जेजू विचारता, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. आनी आमकांय जायत्यो वस्तू येतल्यो, जायत्यो आमकां म्हणल्यार अश्यो मुजरी येतल्यो देवाच्यो. हो भावार्थ आमचो बिणांत बांदो. हें देणें आमकां मिसांत मागुया. उबे रावया, भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार बापाच्या उजव्याक बसला. मेल्यांची मुसली करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचे एकदार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचे जेवणपण, सासऱ्याचे जिवीत. आमेन.
जेजूक आमी रिगून रावल्यार आमचे जिविताक मागणें जावंक पावता. आमच्या जिवितांत जिन्सां भासांचो ताण्ण्यो येतात आनी असल्यो परिस्थिती जेजूक रिगून रावूंक आमकां आगोड जातलें ते पासत आमकां सगळ्यांक मागण्याची गरज. थोड्या वेळा कांय आमची मागणी भारतान बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू सदांच रिगून रावून काळजीदारपणान उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान जेजूक परगटूंक आपले परजेक नमुणे जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळे तरेच्यो दुस्मानकायो आनी झुजां बंद करून शांती विस्तारतले दूत जावन बापा लागीं मागुया. आमचे कुटुंब जावन आसा मौलवीक पवित्र सभा. तर दर एक कुटुंबाचे वांगड्यांनी मागण्यांतल्यान जेजूक सदांच रिगून रावूं आनी आपल्या जिवितांतल्यान समाजांत, गांवांत आनी वाड्यांत जिवी गोवाय जावं बापा लागीं मागुया. जायतीं भावां भयणी तरेकवार भाशेची पिडेंत आसात. एकसरपण, जाणटेपण आनी कोश तांच्या जिवितांत आयल्यात. तर असल्या परिस्थितींत तांणी जेजूक अणभवूंक आनी तांच्या कोश्टांतल्यान जेजू गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुजी पुतां सदां तुजी कुशी पाडली. आमच्या जिवितांत सदां तुका पयलो आनी वयलो जागोंक दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C13 पेज नंबर 33. C13. Sogni
सोबी फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोष तो कश्टाचो पुरोवेत आमच्या जेवणाचो तुही बापा दाना दाना सोबार तूं तुजो एकटो संसार ताचे पोरणी आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार तुही बापा दाना दाना सोबार पोरूंक तुजो एकूच संसार ताचे पोरणी आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार शेतांतली सगळीं गोडसाणी बियां जमनींतली सगळीं फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोष त्या कश्टाचो पुरोवेत आमच्या जेवणाचो तुही बापा दाना दाना सोबार पोरूंक तुजो एकूच संसार ताचे पोरणी आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया आपल्या मनातली भुरगीं आमच्या नैके भविष्यतेच्या आदाराक सविस्तर मानून घेवं सर्वेस्परायकेच बोले वरवीं तुवें आपणायली बरजा तुका करून घेतल्यान पवित्र सभेंत एकवटाची आनी शांतीची देणी दयेन आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमा मनशाच्यो सख्तायेची दया करून ताणें आंकवामांत जुल्म घेतलो आनी कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन सासणां जिवीत आमकां दिलें देखून देवता आनी माव देवता सिंहासनां आनी पदव्यां बराबर आनी सर्गीच्या सल दळबारां सांगाती मोहिमेश कितोन आमी निरोतरी गायता सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोळा परीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे आनी रगत कोश मरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेज परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोर. सोम्या आमी हो उदक खाता आनी हे कालशिल्ले पियेता. इतले फावटी तूं परत येसर तुजें मरण करता. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणे उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुड्या रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिका येवन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचे विस्तारले पयसो बेजो उगडास कर अशें लेव आमचे भाग्यवंत बापा, फिलिपनेर आमचे गवडी बापा, सिमा आमच्या आदारी गवडी बापा, सगळे संस्कार घेतल्या बराबर तिका प्रितिमोगान सुपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान अंतरून गेल्या ते आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुत्या उतरल्या मेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पडून फोग कर. आमास मेस्ताची काकूत कर आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वामरे देवाचे मै संगाती, भाग्यवंत जयजपती, भाग्यवंत दोत्तां, भाग्यवंत जवाज आनी सूर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणा जिवितां आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फोग कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान सोर पदवेदार बापाक सोरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सरुणराच्या मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तणनेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. बेगणी वितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरून राव जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक बरवाशान अतिरिक्तले आमकां जुदार काकुती सोर पातकांनी सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सुमेर क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका कोडांत सांबाळ. तूं शेत राजभोग चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माया मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराची बापाची सातूत कर
देवाची शिरी संवसाराची पाप काडटली आमची चापूत कर. देवाची शिरी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात त्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Za tu am
सोसी दिसरात्रा कासबा सोलोयता ताची बगरे कोणासा सोपून प्रीती कोतलो आपलो सगात आमकां दिता तो दिवीक मोगाचो ताचे बगरे कोणासा सोपून प्रीती कोतलो आपलो सगात आमकां दिता तो दिवीक मोगाचो Pratuja. सर्वेस्पराचे काकुतीचें ओकोद आमकां पुर्ती भलायकी दिवन सगल्यांत आमी तुका मानता जावच्याक आमकां मोगान तिरान उबेवून कोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया. पंदरावेर कलेक्शन जालां 20,850 रुपया. गेल्ल्या आयताराक 26,550 रुपया. येता तो आयतार 22वो आयतार पयले मीस 6:45 लिटल फ्लावर समुदाय PSD NSD. दुसरे मीस नोवेनाचे मीस आमचे सायबणीच्या जल्माची परबेची तयारी करता आमी. हें नोवेन 8 तारखेर फेस्त तें आनी त्या दिसा नोयेन जातलें 5:30 वरांचेर जातलें. म्हणटच आदाग्नेल समुदाय आसोय सिग्नेसी समुदाय एलेगांजा लागून बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस मारिया मागदान समुदाय ग्रीन व्हॅली. बुधवारा दीस जेजू बोजवण आसतली 6:30 वरांचेर सकाळीं. शनिवारा इगोर्जीन सांजे मीस 6 वरांचेर इंग्लिजीन. ऑल्टो सर्वस मिटींग सांजेचे 5 वरांचेर शनिवाराक. दर शुक्राराक सकाळीं 7 वरांचेर मीस सांजे 6 वरांचेर प्रेयर सर्वीस एडोरेशन मीस. 24 वेळ म्हणजे फाल्यां भाग्योंत मार्तोलोमेवची परब आनी आमचे कोणसांचें फेस्त नोविदाद आमी म्हणटा. 2 मिसां 6:45 मांडावळकोटी कॉन्फ्रारिया बोंपाड आनी 8:30 जाण आसा मांडावळ करपी बोंपाड. SFS चिकाली पॅरिशूट चिकाली स्पोर्ट्स क्लब हे कोणसांचे फेस्त म्हणून इंटरसेक्टर प्रोग्राम करूंक सोदतात. फाल्यां 4 वरांचेर सुरू जातलो. भाग्योंत बार्तोलोमेवचें फेस्त कोणसांचें फेस्त आनी बाकी जोआन बातिस्ताचें ही कार्यावळ आमी करूंक ना. तातूंत कॉम्पिटिशन आसतलें प्रायज आसतलें सगल्यांक आमंत्रण आहा. कोणाकूय आदार दिवंक खुशी आहा ह्या प्रोग्रामाक. तांणी यूथ कॉर्डिनेटर वो आमच्या ऑफिसांत हाडून दिवचें. 29 वेळ 7 वरांचेर मिसाच्या आदीं आमची माडी आनी 30 तारखेर जावन आसा नोवेन सुरू जाता. 5:30 तेस मीस आनी फुलांचें पुरसांव सॅक्टर वायज दानां भेटोवचीं. 30 आनी 7 सप्टेंबराच्या भुरग्यांक दोतून जातली सांजे 4:30 वरांचेर. 5 तारखेर ऑल्टो सर्वस मिटींग आसची ना. सोनवारा दीस 7 वरांचेर स्पेशल मीस आसतलें. जुलिया हेलेना आल्वीस रोद्रीस 3ऱ्या वर्साचें. सेंट विसेंत पावल आमी जाणो ह्या सुमयार नोयनाच्या दिसांनी ही दानां घेता आनीक दुबड्यांक वांट्टा. म्हणटच ह्या नोयना दिसांनी तुमी दानां हाडचीं. रायस, शुगर, टी पावडर, ऑयल, रावा, दाळ, ग्रीन बीन्स, चना, किडनी,
बीन्स, राजमा चोले, पापड, salt, soap, washing powder and macaroni, noodles and poha. 8 तारखेर लेजोनार भुरगीं खावपाची आमी पॅकेटां कोत्तांव भुरग्यांक दिवपाक. भुरग्यांची परब बी म्हणटोच जाता ताणें आदार दिवचो. ह्या खावपाच्यो वस्तू दितात त्यो ताणें 5, 6, 7 तारीख बास्केट दवरतल्यो तिसो दवरच्यो, तातूंत हाडून घालच्यो. कोण पयशे दिवंक जाता पयशे दिवंक जाता. 8 तारखेर फेस्ताचे मिसा आदीं फ्लावर बास्केट डेकोरेशन आसतलें आनी नेटयल्ल्यो बास्केट्यो 4:45 काडून थंयसर दवरच्यो. कुमदाद चिकाली सांगूंक लायता जनरल बॉडी मिटींग आहा 13 वेळ 10:30 वरांचेर सद्याच्या जाग्यार. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात आनी शुभ वर्तमान परगटात. शेवटा गीत घेवया F13 पेज नंबर 91 F13. Babona ci vide